कुंडे ग्रामपंचायतीन मारिंगण मांडाच्या मंडपाचो बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या कामाचो शुभारंभ भौशीक बांदकाम मंत्र्यान श्रीफळ फोडून आयतारा केलो। आरडेक्स गोवा खातीर कुंडेच्यान महेंद्र गांवकार। स्पेशली एससी परवारवाडा आसा त्या परवारवाड्यार हांव म्हजे बरोबर रामू नायक सरपंच, उपसरपंच, चारूय पंच, पांचूय पंच हे सगळे जमिल्ले आसा। एक बरी गजाल सदांच परवारवाड्यार म्हाका सांगताले की 5-10 वर्सां पयलीं काम केल्या नंतर आज बसून काम कांय करूं ना म्हणून, आनी ती खंत म्हाका सदांच दिसताली। एससी खातीर जी कामां जावपाक जाय ती करपाक हात घातिल्लो आसा। एसटी खातीर तर भरपूर कामां हांवें केल्या, आनीकूय करपाचें मनांत आसा। आनी त्या खातीरूच हो वाडो लक्षांत घेता आसतना पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाच्या हांगा सुशोभीकरण, सबंद देवळा भोंवती पेवर्स आनी एक बरी गजाल आमी हातांत घेतल्या। आनी ह्या हातांत घेता आसतना सगळे पंचायतीचे सरपंच रामू नायक आनी ताचे बरोबर ताचे जे सरपंच आसा तांचे सहकार्य ह्या हातूंत घेतला। आनी येता त्या एका वर्सांत हें सगळें काम पूर्ण करून लोकार्पणाचो समारंभ मोठे दबाज्यान आमी करतले। आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण जवळ जवळ 50 लाखां कामाक हांगा पेवर्स आसा, धडो आसा, स्टेप्स आसा, मागीर सुशोभीकरण आसा। हें सगळें धरून जर फाल्यां सकाळीं कमी पडटा जाल्यार आनी एक एस्टिमेट करून हें एका वर्सांत पूर्ण करून आमी दितले। आयज बरो उमेदीचो दीस। आयज परवारवाड्यार जी कामां घडलेली ती आज फावंडेशन स्टोन सरात घातलेलो आसा आनी 50 लाखाचो एस्टिमेट आसा। बरी उमेद आयली, पूण आज विविध कामां एक काम सुरू जाली आसा आमची। पयर मावजो वाडा जाला, आयज परवार वाड्यार जाल्यार तेच प्रमाणे आमचे पंच सदस्य सगळे आमी कॉपरेट एक बरोबर काम करता।